पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंट्स फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड। नमस्कार, पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्डच्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आजच्या भागात आम्ही असा हेडलँड सडा हांगासर आणि हांगासर आशिल्ल्या सद्गुरू ब्रह्मानंद महिला मंडळान आमकां हांगासर आमंत्रित केला। खरें म्हळ्यार मार्च म्हयनो वो आख्खोच म्हयनो महिला दिन म्हणून साजरो करतात आणि त्या निमतान खूब कडेन आमकां आमंत्रित केले महिला दिन साजरो करपाक। प्रत्येक ग्रुपान प्रत्येक वाठारान कोण कोण फोन करीत आशिल्ले आणि आमी थंय थंय पावतालीं। पण जो पर्यंत आमचे हे प्रोग्राम रिलीज जातले तो पर्यंत मार्च म्हयनो सोंपतलो, पण महिला दिनची उमेद आमी तुमच्या पर्यंत पावयत रावतली। खूबशे जाणांनी आमकां कॉल केलो, पण थंय आमी पावूंक शकली ना, ताका लागून खरेंच तांची क्षमा मागता। पण जी उमेद आसा आणि बायलां मदलो जो उत्साह आसा तो एवरी टायम आमी तुमच्या पर्यंत पावपाचो प्रयत्न करीत आसता। आणि तसोच आज आमी महिला दिन साजरो करपाक आयल्या हेडलँड सडा हांगासर सगळीं बायलां तयार आसात आजचो खेळ खेळपाक। आणि आमी उत्सूक आसा की आज हेडलँड सडा हांगासर आमकां कितले टॅलंट्स पळोवपाक मेळटा आणि आजचो भाग खेळटना कितली मजा येता। खेळुया आजचो भाग। माझे नाव प्रतिमा उमेश मांद्रेकर। आमच्या ग्रुपाचे नाव ब्रह्मानंद महिला मंडळ। येवकार दिता, तुम्ही येयली म्हणून म्हाका खूब बरें दिसलें, खुशी भोगली। सारिका वेलकम। थँक्यू थँक्यू। जरा हटकेच्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार। कितले ना बायलां आसात जी कामाक वतात? अरे वा। आणि बाकीची सगळी हाऊसवाईफ म्हणू शकना, कितें म्हणटले आमी तांकां? होम मेकर। ओके, सो तुमकां कितें दिसता की कोणाची लायफ चड डिफिकल्ट आसता, जी कामाक वता काय जी होम मेकर आसता तांची? सांग सांग। होम मेकर असं कित्याक? घरान दिसभर काम करीत असता आणि भायर वता ती काम करना गे? पूण सकाळचे करता, मातशें तर रेस्ट मेळटा तांकां घरान। रेस्ट मेळटा। ओके, कोण कामाक वताली हांगासर? कोण आसा कामाक वता? तुका कितें दिसता गो? एक्चुली कामाक वयता पळय मातशें तरी रिलॅक्स जावंक मेळटा। घरा रावले एकूच दीस घरा रावता हांव संडे, तेन्ना कळटा की होम मेकर कितले डिफिकल्ट असतात। अरे वा। ओके, आणि कोणाक कितें आसा? कोणाची आनी ओपिनियन आसा? होम मेकरांक जितलो डिफिकल्ट येता पळय तितलोच तोच सेम जो प्रेशर आसता पळय तो ऑफिसान सुद्दां आसता। सगळें करून ऑफिसान वचून तो प्रेशर हँडल करून परते घरा येवप आणि परते तेच हितूनसून सुरवात करप हे बी डिफिकल्ट आसता। सो आय थिंक हाऊसवाईफ प्लस वर्किंग वुमन इज ऑल्सो इक्वली सपोर्टिंग। आणि कोणाक दिसता कितें? हाऊस होम मेकर असतात त्यांचे मातशें डिफिकल्ट असता, कित्याक ती दीसभर काम करीत रावता, पूण तेंचे मिस्टर आनी कोण सर्वीस करता पळय ती येवन परतून तांकां बी ब्लेम आसतात, हेच सारकें जावंक ना तुजें, तेच सारकें जावंक ना, कितें करता तुमी घरान बसून रांदूनच जेवता, आमी तरी काम कितके आमच्या बॉसाचे उलोवणे खाता, अशें करता तशें करता सांगता। एक्चुली होम मेकरच डिफिकल्ट, तो होम मेकर आसा म्हणून सर्विसीक वयता, बरोबर। बाकीची वयता ती, नाल्यार सर्वीस शक्य ना। खूब सुंदर। आणि कोण एका कोण आन्सर दिवपाक आसा न्ही? म्हाका दिसता दोगूय जाणां तितलीच इम्पॉर्टंट आसा जितली होम मेकर प्लस कामाक वयता ती आनी घरा रावल्ली। आमी एक एकदां कामाक वयता तेन्ना कितें आसता, घरांतलें सगळें करून रांदून सुद्दां वचपी बायलां आसा, परत येवन जाय तो पसारो पळोवन तोय आवरपी बायलां आसा। घरातली हेल्प मेळटा ना न्हू, पुणून दोगूय जाणां तितलीच इम्पॉर्टंट सगळ्या काम। खूब सुंदर। म्हाका दिसता बऱ्या तरेन आपापले विचार सगळ्यांनी मांडला आणि खंय तरी मनान एक सदांच ती तळमळ आसताली की खंय तरी व्यक्त करपाक जाय आशिल्ली, आनी आज ह्या माचयेर तुमी सगळ्यांनी व्यक्त केले। मोठ्यान ताळयो न्ही सगळ्यां खातीर। खरें म्हळ्यार म्हाका दिसता की दोगांयची लायफ तितली डिफिकल्ट आसता, तिणें सांगला तशी होम मेकर तशेंच ऑफिसाक वता तितलीच, सगळ्यांची कामां तशीच आसता, कोणाचीच कामां चड कमी आमी म्हणूं शकना। आणि बायल ही शेवटी बायलूच आसता, मल्टीटास्कर, सदांच त्यांची कामां चालूच आसता, हे कर ते कर। आणि तरी आसतना अशें जेन्ना संद मेळटा तेन्ना इतली सुंदर न्हेसून पाशियेस काडून कार्यक्रमाकूय येता। खरेंच बरें दिसता आणि तुमकां खरेंच देव बरें करूं, तुमी इतली उमेदीन कार्यक्रमान वांटेकार जाता। प्रत्येक वाठारान आमी जेन्ना वता अश्यो खुबश्यो वस्तुऱ्यो उमेदीन भायर सरतात आणि तांकां पळयतकच आमकांय तितलीच उमेद येता। आणि हीच उमेद आज आमी पसरोवया। खेळुया आमचो आयच्या भागांतलो पयलो रावंड जो आसता आमच्या फुगटांचो रावंड। पण हय, हो रावंड खेळचे पयलीं म्हाका दिसता हांगा खूब टॅलंटूय आसतले भरपूर, जी डान्स करता आसतली भरपूर। डान्स करणारी कितले जाणां आसा? डान्स करपाक कोणाक आवडटा? कितले जाणां डान्स करपाक आवडटा? दोगांच गो?
उलोवपाक कितल्या जाणांक आवडटा? काडा मगो तर हात वयर. उलोवपाक सगळ्यांकूच आवडटा. बरें न्हेसपाक कितल्या जाणांक आवडटा? सगळ्यांक. गॉसिपिंग करपाक कितल्या जाणांक आवडटा? आवडटा सगळ्यांक, पण हात कोण वयर काडची ना. ओके, सॉंग्स म्हणपाक कितल्या जाणांक आवडटा? अरे बापरे. ओके, फुडें आमी हे टॅलंट पळोवया, पण ताचे पयलीं खेळुया आमी आमचो पयलो रावंड जो आसा आमचो फुगड्यांचो रावंड. आनी 5 स्पर्धक जे खेळटली फुगड्यांचो रावंड मुखार येयात, मोठ्यान ताळयांनी ताचें स्वागत करुया. ओके, सो पयलो प्रश्न, आनी तुमकां जर उत्तर येता जाल्यार प्लीज प्रॉम्प्ट करनाका, फक्त हात वयर करा ते रावून. इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कितें म्हणटात? सोंपोसो प्रश्न आसा, क्लॅप करा येता जाल्यार आन्सर सांगनाका. इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कितें म्हणटा? तुमकां कोणाक येना उत्तर? ओके, बॉलिवूड. उत्तर आसा बॉलिवूड. सारकें उत्तर, मोठ्यान ताळयो जावनी. पहिल्या प्रश्नाचें उत्तर सामकें दिलां अश्विनी हाणें, आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, फोणेचें फामाद रेस्टॉरंट, हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. ओके, फुडलो प्रश्न, भारताची फेमस वाघा बॉर्डर खंय आसा? वाघा बॉर्डर आयकला सगळ्यांनी? पाकिस्तान, सॉरी, लाहोर. भारतात. पाकिस्तान आणि याच्या बॉर्डर. पण खंय आसा ती बॉर्डर? पंजाब काढून वाघा बॉर्डर, पाकिस्तानाची बॉर्डर ते वाघा हय, पण खंय ती प्लेस कितें म्हणटात? border. अमृतसर. उत्तर आसा अमृतसर. सारकें उत्तर, मोठ्यान ताळयो जावनी. स्वाती परब हाणें उत्तर सारकें दिलां, आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. फुडलो प्रश्न, भारतांतली सगळ्यांत व्हडली नदी खंयची? सगळ्यांत व्हडली नदी खंयची? क्लॅप करा येता जाल्यार. कलांगूट. गंगा. उत्तर आसा गंगा. सारकें उत्तर. संजना केरकर हाणें उत्तर सारकें दिलां, आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. अंतरिक्षान वचपी भारतांतली पहिली महिला कोण? कल्पना चावला. कल्पना चावला. सारकें उत्तर, मोठ्यान जावनी. ममता दिवकर हाणें उत्तर सारकें दिलां, आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके, फुडलो प्रश्न, भारत रत्न मेळिल्ली भारतांतली पहिली महिला कोण? बेगीन बेगीन क्लॅप करा. हांगा बरी. सरोजिनी नायडू. पी.टी. उषा. प्रतिभा पाटील. लता मंगेशकर. अहिल्याबाई फुले. सुषमा स्वराज. सावित्रीबाई फुले. लता मंगेशकर. इंदिरा गांधी. सारकें उत्तर, इंदिरा गांधी. पूजा हाणें उत्तर सारकें दिलां, आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. आमचो फुगड्यांचो रावंड हांगा सोंपता. खेळुया आमच्या आयच्या भागांतलो फुडलो रावंड, पण ताचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक, आनी रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके, को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है। देखते हैं खाना कैसे बनाती है। भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस। डॉक्टर साहिबा, सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है। एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है, और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है। ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से। इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके, को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसता कसलो? कभी हा कभी ना. आणि जी विनर जातली तांकां कितें मेळटलें? पंचामृता बासमती 5 kg रायस. कितले जाणां वापरतात बासमती रायस? ओके, सो हो रायस मेळटलो जी हय आनी ना म्हणनासतना उलयतली तिका. सो कोणाक मेळटा पळोवया प्रायज.
ओके रशिका तुझो टाइम सुरू जाता आता नाव तुझे कळ्ळें आमकां रशिका म्हणून कितें जालें टेन्शन आयला ओके रश्मी तुझो टाइम सुरू जाता आता रश्मी कितें जालें गो बरें दिसलां मुगो आ हय ओके दर्शना तुझो टाइम सुरू जाता आता दर्शना कितें गो कॅच बी सगळे उबले मुगो तुजे मोटरसायकलीचेर येयला आ उलोवपाचें उगी रावला डिस्क्वॉलिफाय येतले पणजेसून येयला तू पणजे रावता सध्या पेडणे आसा पेडण्यासून येयला पेडणे सकून पणजे आनी पणजे सकून हांगा येयला कार्यक्रमाक मुद्दम हय उलोवपाचें उगी रावप ना महिला दिनाक येयला महिला दिनाक येयला इतले पयस सकून तूं मेंबर आसा कितें ग्रुपाचे डिस्क्वॉलिफाय अशें रावप ना प्रतिभा तुजो टायम सुरू जाता आतां प्रतिभा कशें आसा आं जेवला बी मुगो आं जेवण आयला मुगो आं कितें आवाज भारी ना बरें पोट बरें जावंक ना दिसता कितें नुस्तें आज आं बांगडे गो ओके संजना तुजो टायम सुरू जाता आतां संजना सारकें आज सामको मेकअप बी बरोच केला मुगो हांव मेकअप करी पद्मिनी गावडे ओके पद्मिनी तुजो टायम सुरू जाता आतां पद्मिनी तूं खंय रावता गो सड्यारूत मुंबयचे हांव श्रेया समीर शेटये ओके श्रेया तुजो टायम सुरू जाता आतां श्रेया ब्लावज बरें शिवला मुगो टेलर तूं टेलर हांव न्ही ओके नुपूर तुजो टायम सुरू जाता आतां नुपूर तूं वर्किंग की होम मेकर गो वर्किंग खंय वयता कामां वास्को हांगा लागीत मुगो तर लागींच. टायम भरपूर मेळटा आसतलो न्ही मेळटा आनी संडेचे ऑफ मुगो आसता आनी महिला दिनचे कार्यक्रमाक मुद्दम आयला तूं मेंबर येयला. दिसता मुगो तूं मेंबर मेंबर कानांतली बरी घातल्या मुगो बरी दिसतात खंयची घेतली हांगासर सप्तकार वास्को सप्तकार वास्को सप्तक वास्कोच न्ही गो जाल्लो तूं वचूंक ना गेल्ले आं खूब उलयता दिसता तूं न्ही उलयता प्रॅक्टीसी भरपूर करून आयला दिसता केल्या हांव प्रोग्राम पळयता रेगुलर म्हणून खबर आसा कशें उलोवपाचें तें. पळयता आं आनी कोणा बरोबर प्रॅक्टीस करता करता घोवा बरोबर करता घोवा बरोबर करता की कोणा बरोबर करता घोवा बरोबर सासू बरोबर करना करता सासू आसा मुगो हांगा येयल्या आसा प्रोग्रामाक येयल्या येतली आतां येतली इतली लेट तूं पयलीं येयलें कितें हय खूब बरें खेळा आनी ऑलमोस्ट टायम जाला कभी हाँ कभी ना ह्या रावंडचे विनर येता नुपूर कलांगुटकर आनी ताका मेळटा पंचामृता बासमती 5 kg रायस आनी तांकां रायस दिता संजू नाईक जे पंचामृताचे सेल्स एक्झिक्युटीव आसा ओके सो नुपूर सांग की तूं रायस वापरता पंचामृता केन्ना वापरला ना वापरूंक आतां वापरून पळयतले केन्नाच वापरूंक नाशिल्लो पण आयकल्ले रायसा बद्दल आयकल्ले ओके सो आतां वापरतले कितें आयकल्ले रायसा बद्दल आनी खंय आयकल्ले टीव्हीरूच आयकल्ले ओके थँक्यू थँक्यू फुडलो रावंड खेळच्या पयलीं एक स्पॉट प्रायज आसा हांगासर आशिल्ल्यांक फॉर लॉंग एंड हेल्दी हेअर जेंचे केस लांब आसा आनी बरे हेल्दी आसा तांकां एक स्पेशल प्रायज मेळटलो कृपा हेअर टॉनीक कडल्यान जो आमचो वन ऑफ द गिफ्टिंग पार्टनर आसा सो रिक्वेस्ट करता तुमकां दिसता की तुमचे केस बरे हेल्दी आसा जाल्यार येयात हांगासर ओके सो मोठ्यान ताळयो जावं न्ही विनरा खातीर ओके महिमा मांद्रेकर जे प्रतिमा खंय आसा प्रतिमाची जाव म्हणून आयकला हांवें प्रतिमाची जाव प्रतिमाचे जावेक हो प्रायज वता मोठ्यान ताळयो जावं न्ही ताचे खातीर आनी रिक्वेस्ट करता चंदन हांकां तेंच्यांनी आमच्या आजच्या विनराक प्रायज दिवचो तशेंच तुमकां सगळ्यांक हांगासर जे आयला तांकां मेळटा कृपा हेअर टॉनीक कडल्यान फ्री ऑयल सॅम्पल्स यूज करून पळयात आनी पळयात तुमचे केस कशे जातात ते वेळ जाला आयच्या भागांतलो फुडलो रावंड खेळपाचो जो आसता आमचो डान्स रावंड आनी डान्स रावंड स्पर्धा कोण पळोवया मुखार या बेगीन
ओके, मोठ्यान थाळ्यो जोनी आमच्या विनरां खातीर. ओके, रिक्वेस्ट करता प्रतिमांक की ताणें रनर अप प्रायजीस दिवचे पयलीं. गीता नावेलकर हांकां थर्ड प्रायज, श्रेयाक वता सेकंड प्रायज. मोठ्यान थाळ्यो जोनी श्रेया खातीर. रिक्वेस्ट करता प्रतिमा हाणें हो प्रायज दिवचो. अश्विनी भोमकर येता डान्स रावंडची विनर आनी ताका मेळटा कला मंदिर सिल्क सारीज बेळगांव हांचे कडल्यान साडी. कॉंग्रेच्युलेशन्स. थँक्यू. घेऊया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येऊया. पंचामृता बासमती राईस प्रेझेंट जरा हटके, को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी. भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस. डॉक्टर साहिबा, सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है. एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है. ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से. इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड. Welcome to Goa Aqua World, the premier destination for water park, adventure park, amusement park, zip line and roller coaster excitement in Goa. Catering to all age group, we proudly stand as the largest water park in Goa. No longer do Goans need to venture outside the state for thrilling activities. We bring it all together under one roof. We have the Goa's longest zip line in Goa. If you are up for a challenge, explore our adventure park with over 20 thrilling activities and skywalk and 15 plus more. Whether you seek thrills or tranquility, Goa Aqua World is your ultimate destination for a day of unforgettable fun and relaxation. Join us for an experience you'll cherish forever. Visit us at Pitra Estate, Mapsa Belgavi Highway, Sangli, Goa. बेळगावात खरेदीसाठी ज्या ज्या वेळी याल त्या त्यावेळी खास आमच्या कलामंदिर सिल्क अँड सारीज या वस्त्र प्रावरणाच्या शोरूमला अवश्य भेट द्या. आमच्याकडे स्पेशल कांजीवरम, बनारसी, पैठणी, सिल्क सारीसह संपूर्ण भारतातील नामवंत अशा रेशमी आणि कॉटन साड्यांचा भंडार खुला आहे. ही जाहिरात नसून खास आमंत्रण समजावे. एक वेळ आवर्जून भेट द्या. पत्ता कलामंदिर सिल्क अँड सारीज, समादेवी मंदिरा शेजारी, समादेवी गल्ली, बेळगाव. संपर्क क्रमांक 9606080099 8431 843188. Pride of Ponda Pen Aroma. Shanta Durga Marketing, your trusted destination for premium Anjali kitchenware product, thermostil and opalware. Led by Satyavan Naik, Goa's top distributor. We guarantee quality products and unmatched service. फुडलो स्पॉट प्राइज जी हांगासर सगळ्यांक बेस्ट फनी उखाणे घेतले तांकां. कॉमन उखाणे न्ही हा, कितें तरी हटके उखाणे घेतले तांकां हो प्राइज वतलो. लक्ष्मी बसली कमळावरती, सरस्वती बसली मोरावरती. माझ्या नवऱ्याचे कांता मांद्रेकर माझे नवरो, त्याची मी सौभाग्यवती. चाय केलो निवून गेलो, चिवडो केलो ताजो. चाय केलो निवून गेलो, चिवडो केलो ताजो. श्रीराम रावांचे नाव घेता पहिला नंबर माझो. निळ्या निळ्या आकाशात चमचमणारे तारे, उर्मिला घेते नाव लक्ष द्या सारे. आत्राळीत पत्रावळी, पत्रावळीवर भात, भातावर वरण, वरणावर तूप, तुपासारखा रूप, रूपासारखा जोडा. उमेश रावांचं नाव घेते वाट माझी सोडा. इंग्रजीमध्ये म्हणतात सूर्याला सन आणि चंद्राला मून. दयानंद रावांचं नाव घेते भास्कर रावांची सून.
क कागाची, बहीण भावाची, लेक कानोळकरांची, प्रशांतचे नाव घेते सून भोमकरांची. लक्ष्मीनारायण देवळात करते मी भजन, लक्ष्मीनारायण देवळात करते मी भजन, तबल्यावर साथ देतात माझे पती सज्जन. फाल्यां आयतार चावेक आसतलो पाव, फाल्यां आयतार चावेक आसतलो पाव, आणि हांव घेता विद्यानंदाचें नाव. ओके, सो विनर सांगा. ओके, ममता दिवकर हांकां हो स्पेशल प्रायज वता. रिक्वेस्ट करता प्रतिमा आणि हो दिवचो प्रायज. ओके, सो जी उखाणेची पार्टिसिपंट आशिल्ली तांकां मेळटा गोवा एक्वा वर्ल्ड, गोंयचो सगळ्यांत व्हडलो वॉटर पार्क, हांचे कडल्यान हे डिस्कावंट वाउचर्स. वचात पण एक कमी ओके ओके, खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो राऊंड जो आसता पंचामृता स्पेशल राऊंड. पंचामृता स्पेशल राऊंडाक आमी सुरवात करता. समोर आसा पंचामृताचे वेगवेगळे प्रोडक्ट्स, पार्टिसिपंटांक दिला रिंग आणि समोर आसा बॉटल. ओके, सो पळोवया की हो प्रायज कोणाक मेळटा. आगे बाय ओके, कोण नसती पुढे. ओके, कांचना हांगा मेळटा पंचामृता हो रेड चिली पावडर. केन्ना वापरला गो पयली ना. ओके, सो आतां वापरून पळय. कॉंग्रेच्युलेशन. थँक्यू. आणि संगीताक मेळटा हो हल्दी पावडर पंचामृता कडल्यान. तुवें वापरला केन्ना. ओके, सो पंचामृता स्पेशल राऊंड आमचो हांगाच सोंपता. खेळुया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो राऊंड, पण ताच्या पयलीं घेवया आनीक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येऊया. पंचामृता बासमती राईस प्रेझेंट जरा हटके, को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी. भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस. डॉक्टर साहिबा, सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है. एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है, और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है. ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से. इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. पंचामृता बासमती राईस प्रेझेंट जरा हटके, को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. खेळुया आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो राऊंड जो आसता चक दे राऊंड. आणि जी विनर जातली तांकां मेळटले अंजली डोसा तवा, जो आमकां स्पॉन्सर केला शांतादुर्गा मार्केटिंग फोंडे हांच्यांनी. आणि आज हो प्रायज कोणाक मेळटा पळोवया. गेम सारकी सोपी आसा. तुमकां सगळ्यांक दिला 15-15 कप. सो तुमकां 5, 4, 3, 2 असो पिरामीड करपाक जाय. लास्ट स्टेजीर तुमकां बॉल धरपाक जाय आणि तो बॉल परत जे पिरामीड आसा ते डिसमॅन्टल करीत करीत ते बॉला सकट तुमकां हो राऊंड कंप्लीट करपाक जाय. सगळ्यांक पयली जी कंप्लीट करता ती जातली हे राऊंडची विनर. ओके, 3, 2, 1 स्टार्ट. तुम्ही तकली यूज करा तुमची आणि करा आता.
कर पटोले ग्लास जाल्या ग्लासांक सकयल दवर अंकिता परत ग्लासांक सकयल दवरात हा आता चकदे राऊंडचे रनरअप जाता अंकिता साताडेकर आणि ताका मेळटा एक स्पेशल प्राइज जो स्पॉन्सर केला प्रतिमा मांद्रेकर हांणी रिक्वेस्ट करता आनी हो प्राइज दिवचो आणि आमची चकदे राऊंडची विनर येता काजल केरकर आणि ताका मेळटा अंजली डोसा तवा जो आमकां स्पॉन्सर केला शांतादुर्गा मार्केटिंग फोंडे हांच्यांनी कॉंग्रेच्युलेशन्स थँक्यू मॅडम हेडलायन सडा हांगासर घेतिल्लो आमचो आजचो भाग हांगाच सोंपता चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा सद्गुरू ब्रह्मानंद महिला मंडळ हांकां जेंच्यांनी आमकां हांगासर आमंत्रीत केले आनी आजचो हो महिला दिन स्पेशल भाग हांगासर घडोवन हाडलो तशेंच चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा प्रतिमा मांद्रेकर तशेंच शांती मांद्रेकर हांकां जेंच्यांनी आमकां हांगासर सगळी हांगा अरेंजमेंट करून दिली फुडल्या भागान रोखडीच मेळुया आमी तुमच्याच वाठारांत तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड जरा हो कोणाचो मातसो हात धर वायतलो मदीं मदीं सगळीं येयात माजरां येयात सुणी येयात सगळीं येयात ही कित्याक मदीं येता आतां कितें करता रे वचच ना आयकत ना मातशी अशी मूव जाय गे अशी अशी तांकां फुडें येवन हांव तशें आं व्हेरी गूड अशी पळय मातशी अशी थँक्यू अशें